काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक पकवाज अशी उपमा दिल्या। पकवाज हे एक वाद्य जे दोनूय वटेन वाजोवपाक शकता। सुदीन ढवळीकाराच्या म्हादयच्या विधाना उपरांत पाटकरान ताका सुटसुटीत जाप दिल्या। कर्नाटक विधानसभेच्या निकाला उपरांत ढवळीकारान कित्याक प्रतिक्रिया दिली असो प्रश्नूय तांणी केलो। परिस्थिती प्रमाण सुदीन आपलो रंग बदलता असो आरोप करीत म्हादयच्या संरक्षणा खातीर काँग्रेस कटिबद्ध आसा अशें अमितान स्पश्ट केलें। नगरगांव सत्तरी वाठारांत मंगळारा 6 वरां सावन लायट ना म्हणून बेजारिल्ल्या थळाव्या लोकांनी रातच्या 10:30 वरांचेर वाळपय वेळूस वीज कार्यालयांत घेराव घालो। विजेची आपालिपा कित्याक जाता हे विशीं कार्यालयांत हाजीर कर्मचाऱ्यांक जाप विचारली। पयलींच गरमी सोंसूं नजो जाल्या आनी तातूंतच लायटीची आपालिपा जाता देखून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। नगरगांव कोदाळ बांबर रस्त्यार लायिल्ल्या वीज बंच केबल्स दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक काळखांत राती घालोवच्यो पडटात। देखून थळाव्या लोकांनी वीज कार्यालयांत घेराव घाल्या उपरांत मध्यान राती 2.5 वरांचेर विजेची पुरवण केली। सांगेच्या उगे वाठारांत बेकायदेशीरपणान चिऱ्या खणी चालू आसा असो आरोप सांगेचो समाज वावुरपी तेलोतीन कापोन केला। बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्या ह्या चिऱ्या खणींचेर सरकारान दुर्लक्ष केला। लिजाक दिल्ल्या जाग्या परस डबल जागा हडप करून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण थळाव्या वेवसायिकांक जालां। देखून आमदारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी समाज वावुरपी तेलोतीन कापोन केल्या। जिवाचो शेवट करपाक एका 65 वर्साच्या जाणटे बायलेन पुलावयल्यान उडी मारली खरी, मात नशिबान ती वाटावली। ही घडणूक बुधवारा सकाळी 6:30 वरांचेर सांखळे घडली। वाळवाट न्हंयेवयल्या सांखळेच्या पुलावयल्यान एका थळाव्या जाणटे बायलेन पुलावयल्यान उडी मारली, मात उपरांत हे बायलेन भंयान न्हंयेंतल्या खडपाचो आदार घेतलो। ही खबर कळटकीच दिवचल उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हे बायलेक उदकांतल्यान सुखरूप भायर काडली। हे बायलेन आत्महत्या करपाचो यत्न कित्याक केलो तें मात समजुना। पावस लागीं पाविल्ल्यान स्मार्ट सिटीची कामां सामकीच हाडबडीत जावपाची लक्षणां दिसपाक लागल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यांक चाबूक मारल्या उपरांत स्मार्ट सिटीची कामां जाग्यार पडपाक लागिल्लीं, पूण कांय तेंपा उपरांत परिस्थिती आसा तशीच पळोवपाक मेळटा। रस्तो हॉटमिक्स केला पूण कांय मिटरां पुरतोच, तो सुद्धा अर्धवट। बाकीच्या रस्त्यांचेर पायप घालपाचें कामां चालू जाल्या, पूण तो रस्तो केन्ना डांबर पडटले ही वाट पळयता।
जशी विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली तोच जोश आनी अणभव घेवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2024ची लोकसभा वेंचणूक नेटान लढयतले आनी लोकांचो आमकां तेंको आसतलो अशी खात्री रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान उक्तायली। म्हादयच्या विशयावेल्यान काँग्रेस आनी भाजपान गोंयच्या लोकांची अपेक्षा भंग केल्यात अशें मनोज परब म्हणटा। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खासा कार्यावळीत ताणें हें विधान केलां। संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस संवसारभर 31 मेक मनयतात। तंबाखूच्या धोक्याविशीं जागृताय निर्माण करप ह्या दिसा फाटलो हेत। तंबाखू खाल्ल्यान जावपी दुयेंसांक लागून दर वर्सा सुमार 8 लाख लोक मरतात। तंबाखूक लागून काळजाक त्रास जातात, रोग, अर्धांगवाय, कॅन्सर आनी गोडेमूत असली दुयेंसां जातात। ताका लागून दर एकल्यान तंबाखू पासून पयस रावप गरजेचें। काले वाठारांतल्या खनिज खणकाम आडायतले अशी शिटकावणी सरपंच नरेंद्र गांवकर हांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिल्ली। ताका लागून वादग्रस्त स्थिती निर्माण जावंक जायना म्हणून 128 पुलिसांक काले रेल्वे स्टेशनाचेर तैनात केल्ले। खनिज माल घेवन 10 साजेची 7 पावली, पूण कोणेच विरोध करूना। काले वाठारांत आयर्न ओर ट्रान्सपोर्ट जाल्ल्यान आमकां रोजगाराची संद मेळटली अशें ट्रक धन्यांचें म्हणणें आसा। वेदांताच्या दिवचलच्या मायनीचेर हेर मायनी वयले कामगार हाडून काम करपाच्या मुद्द्यावयल्यान पयलींचे कामगार आतां अस्वस्थ जाल्यात। कंपनी कामगारांचे हित सांबाळटा हो कंपनीच्या अधिकाऱ्याचो दावो दिशाभूल करपी आसा असो दावो सेजा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार हांणी केला। वेदांत कंपनीक जर कामगारांचे हित सांबाळपाचेच आसा जाल्यार कामगारांक काडून उडोवपा खातीर कोर्टात घाल्ली केस फाटीं घेवची अशी मागणी तांणी केल्या। दुसरे वटेन पयलींच्या कामगारां मदीं अशांतताय निर्माण करपाचो कंपनी यत्न करता अशी टिका संघटनेचे सचिव किशोर लोकरे हांणी केल्या। भारतीय कुस्ती महासंघाचे आदले अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंग हांचे विरोधात निदर्शनां करपी कुस्तीपटूंनी आपली पदकां गंगेत विसर्जित करपाचो निर्णय घेतिल्लो। मजगतीं भारतीय किसान युनियनाचे अध्यक्ष नरेश टिकैत हांणी तांची समजूत काडली। उपरांत कुस्तीपटूंनी पदकां गंगेत विसर्जित करपाचो निर्णय फाटीं घेतला। कुस्तीपटू वांगडा चर्चे उपरांत टिकैत हांणी केंद्र सरकाराक कारवाई खातीर 5 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। टिकैत हांणी तांचे कडल्यान पदकांची बॅग आपल्या ताब्यांत घेतल्या। ही बॅग ते राष्ट्रपतीक दितले। आमचें आंदोलन सोंपूंक ना, आमी आतां इंडियन गेटीचेर आमरण उपोशणाक बसतले अशी घोशणा कुस्तीपटूंनी केल्या।
इटकले जंक्शना लागसार दामोदर देवळा कडेन उदकाची पायपलायन फुटून दीस रात उदक व्हांवत आसता, पूण ही पायपलायन सारकी करपाचेर कोणूच लक्ष दिना. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यान ह्या कामगाराक काडून उडोवचे अशी तिडक शंकर पळजीन उक्तायल्या. कामां सारकी करिना पूण पगार घेवपाक फाटीं फुडें जायनात अशें शंकर पळजीचें म्हणणें. लोकांक नळाक सारकें उदक येना, पूण ज्या उदकाचो इबाड जाता ताचेर ह्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांचें लक्ष आसना. अशा कामगारांनी कामां करपाक जायना जाल्यार राजिनामो दिवचो अशें उतरांचे फारपेट शंकर पळजीन पेटयल्या. सुरवातीक सरकारी गाडयो स्क्रॅपान काडून उपरांतूच स्क्रॅपिंग धोरण चालीक लायतले. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता, 15 वर्सां वेल्यो पोरण्यो गाडयो स्क्रॅपान काडपाकूच जाय, पूण हे खातीर जमीन अजून थारायल्ली ना. ग्रास रूट लेव्हलाचेर काँग्रेस पार्टी घटमूट करपाचो आमचो विचार चल्ला अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. लोकसभा वेंचणूक आमी खूब गंभीरतायेन पळयतात आनी आमी आमचें काम सुरू केलां. लोकसभेची तयारी म्हणून 35 आमदार संघांतल्यान ब्लॉक अध्यक्ष जाल्यार 24 मतदारसंघांतल्यान ब्लॅक समिती नेमल्यात. फकत 5 ब्लॅक उरल्यात. फुडल्या सप्तकांत उरिल्ल्या ब्लॉकांत अध्यक्षाची नेमणूक करतले अशी माहिती तांणी दिली. खारेबांद हांगा साळ न्हंयत वचपी घाणयारें उदक कडेक काडपा खातीर मडगांवचो आमदार, बाणावलेचो आमदार तशेंच वेळीचो आमदार हांच्या उपस्थित उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान जिओ बॅग टॅक्नॉलॉजी पायलट प्रकल्पाचें उद्घाटन केलें. ही टॅक्नॉलॉजी नदरेक हाडून दिल्ले खातीर मंत्र्यान वेन्झी वेगसाचे उपकार आटयले. हो प्रकल्प कार्यक्षम आसत जाल्यार ह्या प्रकल्पाचे आनीक प्लांट घालपा विशींचो विचार करूं येता अशें मंत्री म्हणटा. जाल्यार साळ न्हंय पयली भशेन करपाची म्हजी मोख आसा अशें म्हणीत उदका स्त्रोत खात्यान हो प्रकल्प ह्या न्हंयचेर घाल्ले खातीर वेगसाचे मंत्र्यान उपकार आटयले. गोंयांत 3 ते 5 जुना मजगती पर्यावरण चित्रपट महोत्सव जातलो. ह्या चित्रपट महोत्सवात पर्यावरण, समाज जीण, जैव विविधताय, प्लास्टिकाक पर्याय, उदकाचें संवर्धन आनी हेर पर्यावरण विशयांचेर आदारीत फिल्मां दाखयतले अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली. 3 दिसांच्या ह्या चित्रपट महोत्सवात 50 फिल्मां दाखयतले खंय. गोंयकारांनी ही फिल्मां पळोवची अशें आवाहन पर्यावरण मंत्र्यान केलें.
बाणावले वाठारांत पावसा पयलींच कामां करपाक हातांत घेतल्यात. समाज वावुरपी वॉरन आलेमांव आनी सरपंच झेवियर परेरा हांणी बाणावले म्हालांतल्या 6 तळयांचो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ह्या वाठाराच्या उदरगती खातीर थळावो आमदार पावला उबारिना असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो. पेडणेच्या पालिका वाठाराची उदरगत करपा खातीर नगराध्यक्ष, नगरसेवक तशेंच लोकांनी तेंको दिवचो अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. बुधवारा पेडणेच्या पालिका वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार उलयतालो. वट्ट 32 लाख खर्च करून पालिका वाठारांतले रस्त्याचे डांबरीकरण जातले. सांखळेचो इतिहासकालीन किल्लो एक बरे पर्यटन थळ करपा खातीर सरकार आग्रही आसा. ह्या किल्ल्याचे आदले दायज राखून दवरतनाच ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खासा सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतर पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिला. नूतनीकरण काम चालू आशिल्ल्या सांखळेच्या किल्ल्याची बुधवारा पळोवणी केले उपरांत मंत्री फळदेसाय हांणी पत्रकारांक ही म्हायती दिली. 17व्या शेंकड्यात बांदणी केल्ल्या सांखळेच्या किल्ल्याचे सुमार 3 कोटी 80 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण काम करतात. ह्या वेळार पुरातत्व खात्याचे अधिकारी, सांखळेचे उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकर हाजीर आशिल्ले. फाल्याच्यान A1 कॅमेरा एक्टिवेट करतले, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. हे करतनाच स्पीडीन गाडी चलोवप्यांचेरूय पुलिसांची नदर आसतली. येरादारी खात्यान घालून दिल्ली स्पीड लिमिट सगळ्याक पाळची पडटली. पुलीस स्पीड मीटर घेवन रस्त्यार उबे आसतले अशें मंत्री माविनाचें म्हणणें. पुलिशेक स्पीड कॅमेऱ्यांचें वांटप केले उपरांत माविन उलयतालो. हाय टेन्शन वायरी भुंयगत घालपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. दर एका मतदारसंघातल्यो हाय टेन्शन वायरी जमनी पोंचान वतल्यो. गोंयांत चड पावस पडटा. पावसान वीज खात्याक व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता. ताका लागून हाय टेन्शन वायरी भुंयगत घालपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे वीज मंत्र्यान सांगलें.
नियोजन खात्यान पाळी बार्देस हांगा चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर हिल कटिंगाची दखल घेवन संबंधित अधिकारी आणि आमदार कार्लोस फेरेरा तसेच फ्लाइंग स्क्वॅड सयत घडणूक थळाची पळोवणी केली। हे हिल कटिंग अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमकां उदकाचो उणाव जातलो, देखून हाचेर कारवाय करून बेगोबेग हे बेकायदेशीर काम बंद करचे अशी मागणी थळावे आनी आमदार कार्लोसान केल्या। कलंगूट खून प्रकरणात जोसेफ सिक्वेरा, सियोन फर्नांडीस आणि महेश रामपाल ह्या तिनूय दुबावितांक कायमच्या बंद खणीची ख्यास्त सुनायल्या। तशेंच तांकां दर एका 10,000 रुपयांचो दंड दिलो। म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिला। जून 2017 ह्या वर्सा रातीकडेन 11:30 ही खुनाची घडणूक जाल्ली। दुबावितांनी सुरी आणि चॉपरान टायरॉन नाजारेताचेर हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात ताका मरण आयिल्लें। एक जूना सावन गोंयांत नुस्तेमारी बंद जातली। नुस्त्याच्या प्रजनाचो हो काळ आशिल्ल्यान ह्या 2 म्हयन्यांत कोणेच नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचचें न्हय। हाचेर नुस्तेमारी खातें कडकपणान पाळत दवरतली। तशेंच अशें कितें दिसून आयल्यार गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय करतली अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निलकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या। एक्वा फिशिंग करपी नुस्तेकारांक मात ही बंदी लागू जावची ना अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलें।